साहित्य लेखन, प्रकाशन, वाचन आणि प्रतिक्रिया हो एक सांस्कृतिक व्यवहार. या सांस्कृतिक व्यवहारात लेखक, कलावंत व समाजाचो ऋणकारी असतात. आपले ऋण तो साहित्य लेखनाच्या माध्यमांतल्यान पावोवपाचे कार्य करता. तेन्ना आमी वाचक, रसिक, समीक्षक ताका येवकार दितात. प्राचार्य अरुण साखरदंडे हांच्या थळांतर काव्य झेल्याच्या निमतान साहित्य व्यवहाराचे कळंतर फारीक करपाक आयज आमी हांगा जमिल्लीं आसात. आमचे मदीं आसात या पुस्तक प्रकाशन कार्यावळीचे अध्यक्ष, सरस्वती सन्मान पुरस्कार प्राप्त प्रतिभावंत लेखक श्री महाबळेश्वर सैल. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे तशेंच गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष, कवी, गायक, रंगकर्मी डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी. कोंकणीत भावकाव्य केळोवपी कवयित्री राधा भावे. तशेंच कार्यावळीचे अक्षरमूर्ती कवी अरुण साखरदांडे. मागता आयोजक नूतनताई साखरदांडे आणि प्रकाशक दिनेशभाई मणेरकार हांचे कडेन की तांणी मानेस्तांक सन्मानान वेदी रडचे आणि तांणी आसनस्थ जावचे. मानेस्तांनी माची शुभ घाल्ल्या अशा वेळार तुमकां येवकार दितात संजना पब्लिकेशन्सचे धनी आणि थळांतर काव्य संग्रहाचे प्रकाशक दिनेशभाई मणेरकार. सगळ्यात मायमोगाचो नमस्कार. आज अरुण सराचे थळांतर हो कविता संग्रह हांगा लोकार्पण जाता. हाचे पयलीं पहिल्या वर्सा तांचो पलतडच्यो सावळ्यो हो कथा संग्रह संजना पब्लिकेशन्सान प्रकाशीत केल्लो. अरुण सराक हांव परबी भेटयता आयच्या दिसा, कारण आरोग्य खंयी पावूं, बाकीची कामां खंयी जरी पावली तरी आपली साहित्यांतली निश्ठा, साहित्य निर्मणीतली निश्ठा आनीक आपली समिधा ह्या कोंकणीच्या वावरांक सदांच नित्य नेमान अर्पण करपी अरुण सर, तांचो हो कविता संग्रह. अजून तांचे कडेन आनीकय साहित्य आसा जे फुडाराक तुमच्या भेटेक येतलें. ह्या सुवाळ्याक आमकां आज भोवमानेस्त महाबळेश्वर बाब सैल सरस्वती सन्मान मानकरी हांगा अध्यक्ष म्हूण लाभल्यात. तांकां हांव येवकार दितां. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे म्हणून गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णानंद बाब च्यारी हांगा आमकां लाभल्यात. तांकां येवकार. मराठींतल्यो आनी कोंकणींतल्यो एक नामनेच्यो कवयित्री भोवमानेस्त राधा भावे ह्यो आमकां आज मानाच्यो सोयऱ्यो म्हणून लाभल्यात. हांव तांकां येवकार दितां. तुमचे मदीं खुबशे मानेस्त आसात, मुजरत ह्या कार्यावळीक आयल्यात. तुमकां सगळ्यांक मना काळजा सावन येवकार. कार्यावळीक 15 मिनटां उशीर जाला. हांव चड उलयना, सगळ्यांक परतून एक फावट येवकार दितां. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. दिनेश भाईन तुमकां उपचारीक येवकार दिला, ताका धरून मानेस्तांक आमी गंध फुलांनी येवकार दिवया. कार्यावळीचे अध्यक्ष सरस्वती सन्मान प्राप्त लेखक महाबळेश्वर सैल हांकां फुलां भेटयतात राजश्री साखरदांडे. मागता श्वेता वेर्लेकर हांचे कडेन की तांणी आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हांकां फुलां भेटून येवकारची. मानाची सोयरी म्हूण हांगा उपस्थित आशिल्ली कवयित्री राधा भावे हांकां फुलां भेटयतात मीनाक्षी लवंदे. उत्सव मूर्ती आणि अक्षर यात्री प्राचार्य अरुण साखरदांडे हांकां फुलां भेटयतात अनुपा साखरदांडे. आयची सगळो भार आपल्या खांदार घेवपी सूत्रसंचालक सोनाली चोडणकार हाका फुलां भेटयता सिद्धी साखरदांडे. साहित्य निर्मणी हो एक अलौकिक अनुभव.
संसारातली भास उतरां घेऊन आपले असे स्वतःचे ब्रह्मांड निर्माण करून वाचप्यांक त्या आनंद योगात व्हरपी हे साहित्य असता. खंयच्याय लेखकाचे पुस्तक लोकार्पण जाता तेन्ना जो आनंद जावंक जाय तशे तरेचो आनंद लेखकाक निश्चितूच जाला आसतलो. वस्तू वास्तू हाचे परस उतरांचे हे शब्दबद्ध केल्ले पुस्तक रूपातले अक्षरधन आता लोकार्पण करतात. या पुस्तक प्रकाशनाच्या लोकार्पण आनंद उत्सवात सहभागी जाताना हांव विनंती करता कार्यावळीचे अध्यक्ष भोवमानेस्त महाबळेश्वर सैल हांचे कडेन की तांणी पुस्तकाचे लोकार्पण करचे आणि मानेस्तांनी तांकां सांगात दिवचो. थळांतर पुस्तक आकाराक येवपाक ज्या मानेस्तांनी आपापले परी योगदान दिला तांकां आमी भोवमानप्रत भेटयतात. कवी अरुण साखरदांडे आणि कवयित्री नूतन साखरदांडे ही संवसारी जोडी कोंकणी मळार सगळ्यांक वळखीची. हांचो हो साहित्य सहवास आणि प्रवास हो खरे म्हळ्यार कोंकणी भाशीक साहित्यीक चळवळीचो एक घटक. पण तेच वांगडा घरात आयदन मडकी फूल पाकळी रंगगंध एकठांय करपाचोय संसार तांणी केलो. घरातल्या म्हळ्यारूच फ्लॅटातल्या झाडा पेडांक उदक पाणी सारे घालून वयर काडटाना त्या झाडा पेडांकडेनूय संसार केलो. एका झाडाक घर जाय हे मागणे मागतना कविता संग्रह तांणी कोंकणी प्रजेच्या आवाजाक ओपलो. मोग किनारी गुरुदत्त हांच्या प्यासा फिल्माक ओपला. काव्याचे श्राद्ध जी.ए. कुलकर्णी हांच्या कथांक जाल्यार आपलो कथा संग्रह ते आपले घरवळीक दितात. हे सगळे सांगपाचो हेतू म्हळ्यार हे कुटुंब काव्यात रंगले, कोंकणी चळवळीत रमले आणि घरवळीक घेऊन रावले. हे करताना थळांतर तांणी केले आसतले, स्थित्यंतरूय जाले आसतले, पूण स्थिरताय मेळून दिवपी तांचो जिवीत प्रवास. तसो अन्वयार्थ या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठांतल्यान तुमकां दिसतलोच. जिथे जातो तेथे तू माझा सांगाती, चालविसी हाती धरून या हे संत वचन संथ चालीत या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठाचेर दिसता. हाचे वेल्यान तुमकां अदमास आयला आसतलो कवी अरुण साखरदांडे हांणी आपल्या संवसाराच्या थळांतराची नटसम्राज्ञी नूतन साखरदांडे हांकां हें पुस्तक अर्पण केलां. मागता अध्यक्ष महाबळेश्वर सैल हांचे हस्तुकी पुस्तकाची भोवमानप्रत नूतनबाईन स्वीकारची ही विनंती. थळांतर पुस्तक आकाराक हाडपी या ग्राफिक्सचे भोवमानेस्त ऋषिकेश आठवले हांणी आपली प्रत स्वीकारची. या पुस्तकाक सोबीत सूचक मुखपृष्ठ दिवपी मंगेश ढवळीकर हांकां विनंती की तांणी आपली भोवमान प्रत मुखेल सोयरे डॉ. पूर्णानंद च्यारी हांचे कडल्यान स्वीकारची. राधा भावे हे नाव गोयच्या साहित्य विश्वातले भावूक अशें नाव. साहित्यिकांनी साहित्य विश्वात आपल्याक दिसता तशी राधा चित्रायल्या. रसिक वाचकांनी ती पळयल्या. आयज आमी जी राधा पळयता ती साहित्यीक राधा. ही राधा नूतनबाय डॉ. अरुणा ढेरे हांच्या वांगडा दर्यावेळेर बसून कृष्ण अथांगाचो थाव सोदपी. ही राधा माधवी सांगातान चंद्र माधवीच्या प्रदेशात निवांत जगपी. तरल काव्य संवेदना आणि स्वर लहरीतली कंपना ही राधा भावे हांची गुण वैशिष्ट्य. तांची कविता आमकां भुलयता सांबाळटा. त्यो थळांतर कविता झेल्याचेर आपले विचार मांडटल्यो. राधाबाई तुमकां विनवणी की तुम्ही या समयार आपले भाष्य करचे. आयच्या या सुवाळ्याचे अध्यक्ष नामनेचे साहित्यिक महाबळेश्वर सैल ज्यांची काळी गंगा ही कादंबरी वाचून म्हाका कोंकणी
साहित्याची गोडी लागली. हांव तुमचे खूब उपकारी आसा. आयच्या सुवाळ्याचे मानाचे मुखेल सोयरे प्रेमानंदचारी, पूर्णानंदचारी हांणी हालींच गोवा कोंकणी अकादमीच्या अध्यक्षपदाची सुत्रां हातांत घेतल्या आणि आमी सगळीं जाणां व्हडा उमेदीन तांच्या कार्यकाळा कडेन पळयतात. आजचे उत्सव मूर्ती अरुणबाब साखरतांडे, तशेंच संजना पब्लिकेशनचे श्री दिनेश बाब मणेरीकर, जे खूब लोकप्रिय असे प्रकाशक आसात. मुखार बशिल्ले सगळे मानेस्त, रसीक आणि म्हज्या इश्टिणींनो, कारण खुबश्यो इश्टिणी हांगा म्हाका दिसतात आणि तांकां बघून खूब तेंपान पळोवन खूब खोशी जाल्ली आसा. सगळ्यात पयलीं अरुण बाबाक ह्या थळांतर पुस्तका खातीर म्हणून परबी. अरुण बाबाचें हें 5वें पुस्तक. हाजे पयलीं तांचे 3 कविता संग्रह आनी 1 कथा संग्रह उजवाडाक आयिल्लो आसा. एका झाडाक घर जालें, कावळ्याचें श्राद्ध, मोग किनारी हे तांचे कविता संग्रह हांवें वाचल्या. ह्या संग्रहांतल्यो कांय कविता म्हाका सारक्यो कळ्ळ्यो नाशिल्ल्यो. त्यो दुर्बोध आसात अशें म्हणू नजो. घडये तेन्ना म्हजें साहित्याचें आकलन कमी आशिल्लें. म्हजी अभिरुची हांवें एक ठरावीक फास्तेंत घालून दवरिल्ली आशिल्ली, जें जशें आसा तशें स्विकारपा परस आपल्याक जें आवडटा तें आनी तितलेंच वेचून घेवप अशी तेन्ना म्हजी वृत्ती आशिल्ली. वय वाडटा तशी प्रगल्भताय वाडटा. वाचन हें फक्त मनोरंजना खातीर न्ही, तर ते बाकी कितल्योश्योच गजाली विशेष करून मनशां आनी जिवीत समजून घेवपाक उपेगी जाता म्हणटात तें हळू आमकां कळूंक लागता. आपल्याक एक नवी नदर दिता. म्हाका खरें म्हळ्यार अरुण बाबाचे फाटले 3 कविता संग्रह वाचपाचे आशिल्ले, पूण वेळ मेळ्ळो ना. म्हणजे परत वाचपाचे आशिल्ले, पूण हांव ते वाचतलेंच. कारण अरुण बाबाच्या कवितेन कशी आनी कशे तरेन आनी खंय थलांतर केलां तें म्हाका समजून घेवपाचें आसा. आतां सध्या आमी फक्त थळांतर ह्या कविता संग्रहा विशीं उलोवया. कवी अरुण बाब हो एक तत्वनिश्ठ, प्रामाणीक आनी संवेदनशील मनीस. ताच्या ह्या व्यक्तिमत्वाचे पडबिंब ताच्या संग्रहांतल्या कवितांनी स्पश्ट दिसता. थळांतर ह्या कविता संग्रहांत वट्ट 70 कविता आसात. ह्यो कविता आसात कवीच्या घराच्यो, ताच्या मायेच्या मनशांच्यो, झाडांच्यो, पेडांच्यो, फुलां सवण्याच्यो, कवीच्या मनांतल्या यादींच्यो आनी कवीच्या मनांतल्या सपनांच्यो. खुबश्या कवितांनी यादी आनी सपनां हांची एक सरमिसळ जाल्या. जें घडून गेल्लें आसा तें आयज घडचेशें दिसता. भुरगेपणांत जगिल्ली एक विमुक्त, आनंदी, उमेदीची जीण ताका सतत याद जाता. ताच्यो कितल्योश्योच नोंदी ताच्या ह्या कवितांनी शिपडल्यात. गांवांतले दोंगर, त्या दोंगरार भोंवन पुंजायल्लीं चुन्नां, चारां, गांवांतली न्हंय, न्हंयेंत मारिल्ल्यो उडक्यो, राधाकृष्णाचें देवूळ, थंयचो व्हड, ह्या सगळ्या यादींच्योच आज कविता जाल्यात. त्यो जितल्यो कवीक रिजयतात तितल्योच वाचकाक वयर.
कारण हे एका पिळगेचे सोबीत वास्तव. आपण कवी नासल्यारय म्हणजे आपण कवी नासल्यार लेगीत कविता जगला म्हणटात ती अनुभूती वाचतल्या येता. आणि ताच्या फुडल्या पिळगे खातीर तें सुंदर सपन जावन रावता. अरुण बाबाच्यो यादी रंगरंगयाळे पक्षी जावन ताका कशे भुलयतात सतयतात हाचें वर्णन ताच्या यादीचे पक्षी ह्या कवितेन सोपिल्ल्या नात्याची शेणिल्ल्या मनशाची काणी जावन आयला. सुकण्या सुकण्या ह्या कवितेतूय आपापली नाती गोती सोदीत म्हाका कोण ना हांव कोणाक सोदूं म्हणपी चिमणी ह्या कवितेंत लिपिल्ल्या कथेचेर उजवाड घालतात तेन्ना काळजांत चर्र जाता. कवितेंतल्यान कथा सांगपाची ह्या कवीची कुशळटाय वेगळीच आनी खाशेली आसा इतलें खरें. अरुणबाब तसो कुटुंबच सगळी नाती ताका जाय, पूण आज ती नात्यांतली मनशां नात देखून कवीची सावळी त्या शेणिल्ल्या मनशाक सोदपा खातीर ताका सोडून वता अशें एका कवितेंत ताणें म्हळां. ह्या काव्यसंग्रहांत कवीच्या मनात अखंड सुरू आशिल्ल्या यादीचो आपादुपा आनी ज्यांनी ह्यो यादी दिल्यो तांच्या विशयीची कृतज्ञता परतून येता. आपल्या भुरगेपणांतल्या इश्टांक कवी विसरिल्लो ना. आपल्या आवय विशीं तर ताका खूबच ओड आसा. तो एका जाग्यार म्हणटा, आवय आसा मेरेन फाटीर हात फिरोवपी मायेन आस्त उलटली. मागीर सगळेंच मृगजळ धाई पट्ट्या. ह्या कवीचो झाडांचो फुलांचो मोग सर्वश्रुत आसा. ह्या कविता संग्रहांत झाडांचो संदर्भ घेवन कितल्योश्योच कविता आयल्यात. झाडां ताच्या सपनांत येतात, झाडां ताचे कडेन उलयतात. झाड हे सगळ्यांचें आसता. जो कोण ताका उदक घालीत ताजें तें जाता अशें तो मानता. झाड दिसभरांत वेगवेगळे रंग पांगुरता आनी सूर्य बुडच्या वेळार कवी ताच्या मुळांत बसलो की तें मायेस्त दयेस्त अपुर्बायेस्त जाता अशें तो म्हणटा. सैम मोगी काळीजच झाडांक इतली माया सोदूं शकता. हांव झाड रोयतां मातयेंत, हांव झाड रोयता मातयेंत, पूण झाड मात रुजता म्हज्या काळजान. हो अनुभव तो सहजतायेन घेता. स्वताच झाड जावन तो आपल्या विचारांचे भावभावनांचे पडबिंब तातूंत पळयता आनी कितें जालां काय म्हज्या झाडाक म्हणून अजापय करता. कवीचो हो विभ्रम खरेंच अपुर्बायेचो. पुनर्जन्मा मेरेन रुमडाच्या झाडाचेर लवणचें असो हावेस तो बाळगिता आनी बीज रोवन माती उदक सारें दिवन वाडयल्ल्या झाडाक निमण्या प्रवासाक वतना आपल्याक दोन खांदयो दिशितली अशेंय विचारून घेता. कवी जिविताच्या दर एका पावड्यार झाडांचो सांगात जाय. देखूनच तो आपल्या आवडट्या मनशांकूय झाडाच्या रुपान पळयता आनी केन्ना केन्ना कशें आपयता तें झाड शेवण्याक, वाऱ्याक, कुपांक, पावसाक हें जाणून घेवपा खातीर कवी झाड उलोवपाची वाट पळयत रावता. झाडां मुळां उखलून चलूंक लागल्यान आनी मळब पाचवें चार जालां. मनीसकुळाचे थोडेच दीस उरल्यात अशें एक विलक्षण कल्पनाचित्र कवीन एका कवितेंत रंगयलां. मनशां भितरल्या स्वार्थ मद मत्सर मोह आनी हेर कितल्याशाच दुर्गुणांचो अंत जावचो आनी विश्व झाडां आनी सैमा सारकें नितळ निर्मळ जावचें अशें कवीक दिसता. आनी हो झाडाचो मोग कवी जगपाक उर्बाय दिता. अरुणबाब म्हणटा,
हांव एका झाडाक उदक घालिना, हांव एका ह्या झाडाक उदक घालिना, हांव म्हजो म्हाकाच शिपीत आसा इतलीशीच वर्सां. आनी उरलां तन्नो तकतकीत उमेदी जितो जिवो आयज मेरेन. थळांतर ह्या कविता संग्रहांतल्यो कविता वाचतना एक जाणवता, कवीच्या मनाचो स्थायी भाव प्रेम होच आसा. कवी मनशांचेर, झाडांचेर, सैमाचेर, सगळ्यांचेरच प्रेम करता. प्रेम करत रावल्यार अमरत्व येता अशें तो मानता. मनशाच न्ही तर झाडां पेडां लेगीत प्रेमाक आशिल्लीं आसतात असो ताचो विश्वास आसा. वडाच्या झाडार शेकड्यांनी सवणी रावतात म्हणूनच ते नेट धरून वाडटा आनी जगता. सगळी सवणी उडून गेली जाल्यार तें झाड सुकून वतलें अशें कवी खात्रेन दिसता. प्रेमाची महती जाण जाल्ल्यान अरुण बाबाची लेखणी रात आयल्या भारा सारकी प्रणय कविता समरसून बरयता. पूण त्याच वेळार भानगड सारख्या कवितेंतल्यान मानवी मनात लिपून आशिल्ल्या आकर्षण, मोह ह्या भावनांचे मिश्किलतायेन दर्शन घडयता. पूण एक आसा, माया ममत्व मोह घातून घुसपल्ल्या ह्या कवी मनाक एक वेगळीच ओढ आसा. निवृत्तीची, निर्वाणाची, मुक्तीची, भोवतणचे सगळे सोडून वचपाचे आसा ही जाणीव ताच्या खुबश्या कवितां मदीं दिसता. जण एकल्यान सदांच तयार रावंक जाय, जण एकल्यान सदांच तयार रावंक जाय. मागीर सगळें सोंपें जाता. पारजत फूल झडयता तशें अचळय. एका जाग्यार सरली रे वाट, सरली रे वाट, सरली रे वाट, सरली रे वाट अशें तो विचारता. श्वास निमणो घेवचो आसा ह्या वास्तवाचें भान दवरपी ह्या कवीच्या कवितेक खंयच निरशेणी दिसना. हें ताजें खाशेलेपण. पावलां पडप हांगा थंय, काळजा तड भंयच भंय होवूय अनुभव कवीच्या गाठीक आसा. पूण कवी जिणेचें खंयचेंच सत्य न्हयकारना. आपल्या यादींचो आनी यादींत घुसपल्ल्या सपनाचो उपयोग तो जिणेंतल्या वास्तवा कडसून पळून वचपा खातीर वा लिपून रावपा खातीर करिना. हेंच ह्या कवीचें वळस्थान. थळांतरांतल्यो चडश्यो कविता वर्णनात्मक. अरुणबाब ताका जें जशें दिसलें तें सांगत वता, उतरांनी मांडत वता. निमणे एक दोन वळींत एक ल्हानसो धक्कोय दिता. इतलो वेळ जें मांडलें ताचें सार मुखार दवरता. जिणेचें तत्वज्ञान सांगता. देखीक घराच्यो 4 वण्टी आनी वयर पाखे, घराच्यो 4 भिंती आनी वयर पाखे म्हळ्यार घर जायना. किंवा अचकीत एका खिणा दुख्खाचें सूख जालें. हे खूब सहजतायेन घडटा. कवी वास्तव म्हणटा पूण ते बटबटीत खरखरीत ना. ते मातशें अस्वस्थ करता पूण भावव्याकूळ करिना. ती कवीची मुखय ना. तो जीण आनी कविता वेगळी मानिना देखून तो आपल्या कवितांतूय जिणेंतलोच रस घेता. आता ह्या काव्यसंग्रहांतल्यो 2 महत्वाच्या कविता विशीं ज्यो बाकी सगळ्या कविता परस वेगळ्यो आसात. वास्तवदर्शी तर आसातच, तितल्योच भावस्पर्शीय आसात. कविता संग्रहाच्या पहिल्या पानावेली नटसम्राज्ञी आणि निमणी थळांतर ही कविता. हे पुस्तक अरुणबाबान आपली सहचारिणी नूतनाक ओपलां. खूब अपुरबायेन आनी कृतज्ञतेन आपल्या संवसाराचें थळांतर घडलां. नेटान दुखलीत ज्या जाग्यार तांणी तो आज पावयला तातूंत तांणी आज मेरेन एकमेकाक दिल्ली आनी तातूंतूय
कवीक त्याच्या सहचारीने दिली साथ खूप मोलाची हाची कबुली ह्या कवितेतल्यान ताणें दिल्या. संसाराचो भार आपल्या भुजार सांबाळपाची तिची ताक ताणें वळखल्या, तशेंच तिचें संवेदनशील आनी हळवे मनय. हें श्रेय तिका दीत जाल्यार तिच्या दोळ्यांतल्यान गळा दुकां व्हांवतली अशें तो म्हणटा. आनी तो जाणा तिची ही दुकां जितली कृतार्थतेची आसतली तितलीच ती आपल्या साथीदाराक आपूण समजला ह्या भावनेची आसतली. कोणे तरी आपल्याक खरेपणान समजून घेवप हो एक सत्कार आसता. तो तसो दुर्मिळच आनी बायलांच्या वाट्याक तर तो चुकूनच येता. नूतन तुजें खूब खूब अभिनंदन. थळांतर काव्यसंग्रहांतली म्हाका सगळ्यांत आवडलेली कविता म्हळ्यार नटसम्राज्ञी. पर्यायान नूतनाचे आनी पर्यायान एका संवसारी अस्तुरेचें यथार्थ चित्रण ह्या कवितेंत आयलां. संवसाराचें नाटक सोंपें ना. तातूंत खूब धांवपळी आसतात, खरशिवणी आसता. एकाच नाटकांत कितलींशींच पात्रां साकारपाचीं आसतात, कितल्याशाच पात्रां बरोबर वावुरपाचें आसता. प्रत्येक प्रवेश खूब साजूरतायेन, खूब हुशारेन आनी धिरान साकारपाचो आसता. पूण तोखणाय करप, ताळयो वाजयत हाची खात्री नासता. संवसाराच्या नाटकांत एकदां तोंडाक रंग लागलो की बायलांक तरी सुटका ना हो हांगा बशिल्ल्या चडशा बायलांचो अणभव आसतलो. अर्थान ह्या नाटकांत सगळ्योच नटसम्राज्ञी जावंक पावनात हेंवूय खरें. घरकार संवसाराक लक्ष न घालपी, विंगेत रावन बायलेचो अभिनय पळोवपी आसत जाल्यार बायलेची जापसालदारकी वाडटा. खरें म्हणल्यार अस्तुरेनूय आंग काडून घेवंक येता, पूण ती तशें करिना. हेंच तिचें मोठेपण. आज घटस्थापनेचो दीस. देवीचें नवरात्र सुरू जाला. दुर्गा देवी अनेक रुपां घेवन राक्षसांचो नायनाट करता, संकटांक पयस करता, सगळ्यांचें रक्षण करता, ह्या विश्वाचो सांबाळ करता अश्यो आख्यायिका आसात. आपल्या संसार विश्वांत अस्तुरी हेंच करता. अस्तुरी ही त्याच देवीचो अंश अशें आमी मानलें जाल्यार कोण ना म्हणचो ना. निदान हांगा बशिल्ल्यो सगळ्यो अस्तुऱ्यो तरी. तें कितें आसूं, सामकें देवता स्वरूप बी नासलें जाल्यार कवी आपल्या घरकान्नीचें संवसारांतलें म्हत्व आनी मोठेपण कळ्ळां. तें तो मान्य तर करतात आनी तें कवितेच्या रुपान चार चौगां मुखार दवरतात. हें ताचें व्हडपण. अरुण बाब तुमच्या ह्या प्रामाणीकपणाची तोखणाय. ही कविता वाचपाचो मोह म्हाका आतां खरें तर जाता, पूण म्हाका दिसता ती जाणें ताणें वाचून समजून घेवची आनी अरुण बाबाच्या नटसम्राज्ञी वांगडाच आनी खंय खंय नटसम्राज्ञी आसात जाल्यार जाणून घेवच्यो हेंच योग्य जातलें. कवितेची रुपां आनी तिच्या अभिव्यक्तीच्यो तरा खूब आसतात. चड काव्यात्मक कथा नासून लेगीत अरुण बाबाची सरळ साध्या अनअलंकृत उतरांतल्यान साकार जावपी ही कविता तिच्या वास्तववादी रूपाक लागून मनात रिगून उरता. एका मुलाखतींत कवितेची व्याख्या कितें हाची जाप दितना अरुण बाबान म्हणिल्लें, जी कविता काळजांत पावता आनी रावता तीच बरी आनी खरी कविता. ह्या सोबीत व्याख्येतली सगळींच लक्षणां अरुण बाब तुमच्या काव्य अभिव्यक्तींत आसात. हांवें जी कितें कोंकणी काव्यसंपदा वाचल्या तातूंत अरुण बाबाची काव्यशैली खूबच खाशेली आसा अशें म्हाका जाणवलां.
खरे म्हळ्यार अरुण बाबाच्या ह्या वेगळ्या शैलीच्या काव्याचे एक चर्चासत्र जावंचाय. घडलांय आसत जाल्यार म्हाका खबर ना, कारण म्हाका बातम्यो खूब उसरां कळटा. अरुण बाबान थळांतर कविता संग्रहांत एका जाग्यार म्हळां, कितलोय जरी सांगता हांव, इल्लें उरता सांगपाचें. म्हजी गतय सद्या तशीच जाल्या, पूण खंय तरी थांबूंकच जाय. अर्थात सैल बाबान थळांतरांतल्या कवितांच्या आशयाचो आप्रस ब्लरबार बेस बरो दिला आनी ह्या कविता संग्रहाक आनीकूच मोलादीक केला. दिनेश बाब, तुमच्या प्रकाशना वरवीं एक सोबीत बरें पुस्तक तयार करून उजवाडाक हाडिल्ल्या बद्दल तुमचे अभिनंदन आनी आभार. नूतन आनी अरुण बाब, थळांतरा विशींचे म्हजें आकलन सगळ्यां मुखार मांडपाची संद म्हाका दिल्ल्या बद्दल तुमचे आभार. आयकुप्यांचे आभार. सगळ्यांक देव बरें करूं. अरुण सरांक आमी सदांच गूढ कवी अशें म्हणून वळखतात. ते कवितेन आपल्याक कितें सांगपाक सोदता हें कळपाक खूब वेळ लागता. आनी तें जर म्हणजे हांवेनूय हो थळांतर कविता संग्रह वाचलो आनी ताज्या उपरांत जें कितें आतां हांवें आयकलें पळयात तें खरेंच खुबूच सुंदर अशें समीक्षणात्मक भाष्य जें आसा तें आत्तां राधाबाईन केलां आनी ताका लागून तुमकां खूब खूब देव बरें करूं. सुंदर अशें खरें समीक्षण आशिल्लें तें. हाचे उपरांत पूर्णानंद च्यारी हे पिंडान कवी, गीतकार, व्यवसायान शिक्षक, कार्यान संघटक, कार्यकर्ते. आमी गोंयांत कोंकणी भजन भक्ती चळवळीक उर्बा दिवपी प्रयोगशील संगीतकार. अरुण साखरदांडे हांच्या गितांक चाली लावन गावपी कलाकार. आयज आमचे मुखार ते गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष म्हूण तशेंच मुखेल सोयरे हे पद सोबयतात. हांव तांचे कडेन मागता की तांणी ह्या समयार आपलें उलोवप करचें. मांडवीच्या संत देगेर राधाबाईन बरें भावपूर्ण अशें काव्य विवेचन केलें आनी ह्या बरे सभेचो एक सूर स्थिर केलो. सांजवेळ जाल्या, पयलोच दीस नवरात्रीचो आनी ह्या नवरात्रीच्या दुर्गा मां, नवदुर्गा कांय देवळांनी मखरान बसल्या. मखरांच्या वादनान मखर धलपाचें आसा अशी आयची ही आंबोरी आनी रात फुडें वाडपाची आसा. अशा वेळार नूतन बायक मखरान बसयला. पुस्तक तांकां ओपलां. 4 वळींची अर्पण पत्रिका नीती. आयुष्याच्या अनुभवाचें संचयन करून जे कळंतर अनुभवाचें गाठलें ताचें थळांतर जालां. आनी त्या थळांतरांत नूतन बाईच्या अवती भोवती जें कितें घडत गेलें आयुश्यांत ताजोय बी अर्क ह्या पुस्तकांत आसा. आमी आज ह्या व्यासपीठाचेर बसल्या. तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत ह्या व्यासपीठाचेर सरस्वती सन्मान मेळोवपी आमचे आदरणीय साहित्यीक महाबळेश्वर साई, कवी ज्यांचे पुस्तक आता उजवाडा आयलां, आदरणीय सर, गोवा कोंकणी अकादमीचे आदले अध्यक्ष आदरणीय साखरदांडे सर, अरुण सर, आणि ज्याने प्रकाशनाच्या मळार गोंयान क्रांती केली. हांव क्रांती म्हणून ताका एक नवो इतिहास सेट करून दिलो. प्रकाशन हे ध्येय, ध्यास आनी चळवळ कशी आसूं येता हाजो वास्तोपात जाणें घालून दिलो ते आमचे आदरणीय दिनेश बाब. आता राधाबाईन सुंदर आवाजान एक स्थिर असो सूर निर्माण केला सभेचो. तेन्ना कितें उलोवचें कळना. राधाबाई, तुमच्या ह्या व्यासपीठाचेर
हांव अभिवादन करता. सोनालीबाई आनी ह्या सभाघरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार जोडपी दिलीप बोरकार, माधव बोरकार, खुद्द अरुण साखरदंडे सर, महाबळेश्वर सर, बाकीचे आसा, आपले हर्षा शेट्टी आसा, नयना आयला, बाल साहित्याचे पुरस्कार आसा. कोणाची नांवां चुकून उरली जाल्यार माफ करची. मनशाक एक आयुष्य असता काय दोन असता खबर ना, पूण सर्जनशील मनशाक मात दोन आयुष्य असता अशें म्हजें मत जाला. जिवितान जल्मासान मरणा मेरेन हें फिजिकल मरण, फिजिकल जिवन, पूण त्या आयुष्यान आपल्या अनुभवांतल्यान तो नवी सृष्टी निर्माण करता. साहित्यिक रूपान, सर्जनशीलते रूपान ती सृष्टी पुस्तक रूपान जल्माक येतकीच ताजें आयुष्य केदें काय हें आमकां काळ ठरयता. म्हणून आज साहित्यीक जें बरयता तो ताच्या आयुश्यांतल्यान अनुभवान बरयता खरो, पूण तो एकाच बरोबर दोन आयुश्यां निर्माण करता. एक आपल्या स्वताचें आनी दुसरें साहित्यीक म्हणून जें सृजन केलां ताच्या मार्फत ही नव्या जिवनाची. समाज आनी साहित्यीक आनी वाचक आनी रसीक आनी आस्वादक जो मेरेन आस्वादकी मनात त्या साहित्याचो आस्वाद घेत रावता, त्या साहित्यांतल्यान उर्बा घेत रावता, तितलो तितलो तो साहित्यीक जिवंत जायत वता. तो आयुश्यान आसूं नासूं, पूण ताच्या साहित्याच्या रूपान आमकां तो मेळत आसता, मेळत रावता. हांव रिफर करतालो पुस्तक, म्हाका एक तें पुस्तक मेळ्ळें, पूण उसरां मेळ्ळें. म्हाका उसरां मेळिल्ल्या कारणान म्हाका कांय विशेश अशी टिप्स अशी मेळोवपा खातीर म्हाका कांय मेळ्ळें ना. पूण तरी सुद्दां जे कितले पुस्तक म्हजे कडेन पावले तातूंत एक 2-3 पॉयंट्स म्हाका म्हजे कडेन दिसले, म्हाका म्हणजे हांवें जॉट डावन केले. झाडां म्हणटा तो विशींचे विवेचन राधा भावेन केल्लें आसा. म्हाका हे सगळे संग्रह वाचता तेन्ना सराचे आनी हो संग्रह वाचता तेन्ना सैम सृष्टीचो खरो प्रवासी, जिवितांतले अनुभव साहित्यीक आपापल्या प्रतीकांतल्यान मांडटा. जिवितांतले चिंतन कवी, कथाकार, साहित्यीक आपापल्या अभिव्यक्तीन मांडटा, पूण आपल्या अभिव्यक्तीक सूचकताय मेळोवन दिवपा खातीर जी प्रतिकां तो वापरता ती प्रतिकां कितली सुंदर असतात. ताजी नदर असता कवीची ती त्या कविते कडेन पळोवपाची, कवितेच्या रूपान ताजे कडेन आयिल्ल्या अनुभवा कडेन पळोवपाची. ती नदर आमकां ते दिता. नूतनबाई नटसम्राज्ञी म्हटला आणि नटसम्राज्ञी म्हणटा आसतना नूतनबाई एक अस्तुरी म्हणून न्ही, एक नूतनबाईकूच तें लागना, ते सार्वत्रीक जाता ते अनुभव. ज्या ज्या अस्तुऱ्यांनी जे जे धकाचपाटी खाल्या, ज्या ज्या अस्तुऱ्यांनी जो अनुभव घेतला, ज्या ज्या अस्तुऱ्यांनी आपल्या जिवनान जे कितें सार व्यक्त केला तितल्यांच्या निमतान ते सार्वत्रीक जाता. पूण अरुण बाबान बरयल्ली कविता आनी नूतनबाई अर्पण पत्रिका हें जेन्ना समीकरण जेन्ना पळयता तेन्ना नूतनबाईची म्हाका सुटी जाय कविता याद जाता. नूतनबाई म्हाका सुटी जाय कित्याक म्हणटा, ती नूतनबाई अस्तुरी म्हणून एक आपले अनुभव मांडटा खरे, पूण ते सार्वत्रिक अनुभव असता, सगळ्यांचे अनुभव असता. नूतनबाई आदोळेर बसता आनी आदोळेच सगळे अस्तुरीचें दुःख जाणा म्हणटा. सून धरून, घरची जाणटेली माय धरून, चली धरून जे जिवितान अस्तुरीच्या वाट्याक येता तितल्याचोय साथ नूतनबाईन आपल्या कवितेंतल्यान दिल्लो आसा. तो साथ आनी ताजे विवेचन आनी ताजी समीक्षा ह्या पुस्तकांत आयल्या. जीण नूतनबाईची समीक्षा कवितेच्या रूपान अरुण बाबान बरयल्या. एक वेगळे तरेचो प्रवास आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. अरुण सर सदांच शब्दांची गिमिक्स बरी करता. ते गिमिक्सान रिमिक्स असता आणि
इतले बरे तरेन तो शब्द येता थंयसर आमकां पयलीं विनोदसो निर्माण जाल्लो असो दिसता, मिश्किली निर्माण जाल्ली अशी दिसता. पूण ती मिश्किली नासता. मिश्किली फाटल्यान एक विचार असता, एक संवेदन असता, एक अनुभव असता. आम्ही सदांच संगीतान ऑफ बीट म्हणटा केन्नाय, ऑफ बीट. आज फिल्म दुनियांतूय बीन तो ऑफ बीट नावाचो उच्चार शब्द वापरपाक लागले. ऑफ बीट म्हणजे कितें, बिटान चलता ताचे परत मातशें वेगळें करून परत बिटार ऑफ बीट कितें तरी अशें. अरुण बाबाच्या 5वी संग्रहांनी हो ऑफ बीट लागला. ऑफ बीट 5वी संग्रहांनी आमकां हो दिसता. तर अमृतांतली विखाय म्हणजे हांव पयर समानार्थी शब्दांची डिक्शनरी घेवन बशिल्लो आनी पर्यायी शब्दांची डिक्शनरी घेवन बशिल्लो. एकाच शब्दाक, एकाच उतराक कितले तरी पर्याय आशिल्ली उतरां आमकां मेळटा. स्लँग धरून फुडें मेळटा, स्लँग उतरां धरून मेळटा. अरुण बाबाच्या कवितांनी हो असो विरुद्धार्थी समानार्थी. अरुण बाबाच्या कवितेनी वे दुःखाय आणि सुखाय म्हणजे खंय तरी उतरां कडेन खेळटा म्हणचे न्ही आमी, दिसता खेळटा सो पूण खेळना. त्या उतरांच्या माध्यमांतल्यान आमकां अणभवाचो अर्थ बरे तरेन ह्या गिमिक्सांतल्यान ते दाखयता. हिंदी शिक्षक, सिनियर ऑडिटर, सहकार खातें, सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, व्याख्याते म्हापसा, पणजे, प्राचार्य दिवचले, रावता म्हापसा आनी ही थळां सगळीं एकठांय करून थळांतर निर्माण जाला. केदे अनुभव आसतले तांचे वेगळे जिवनांतले. आंकडेमोड आसा भितर, कॉमर्स आसा भितर, आर्ट्स आसा आनी कवितेचे सायन्सूय आसा. हे आमकां दिसता. जिणेंतले जे तागले भोगले आनी फिक्स डिपॉझिटान जे घातले त्या अनुभवाचे कळंतर म्हटल्यार थळांतर हांव बरीच सांगला. म्हाका ते तशेंच दिसले. झाडो नांवाचें एक उतर आमकां कोंकणीत आसा. झाडो घालताले. अरुण बाबान झाडां इतली वापरल्या आनी वेगळे तरेन वापरल्या आनी झाडो घाला आमकां एक आनी एक भान दिला. बधीर भावनाक एक झाडो घाला. बधीर भावनाक झाडो घाला. तुरमुणून गेल्ल्या नदरेक एक झाडो घाला. नदर पिकयात, नदर उठयात, नदर सारकी करात. बेळशेवन गेल्ल्या मनाचेर एक झाडो घाला. परत तो झाडो ते मुद्दम घालिनात प्रयासांतल्यान, न कळत घालता इतलो हलगत येता की जोर का झटका धीरे से लगे अशे तरेन येता. जोर का झटका धीरे से लगे केन्ना तो येता आनी चुरूक करून वता कळना. हो झाडो म्हाका खूब आवडलो. सगळ्या कवितांतल्यानी झाडां, पेडां, पानां, फुलांनी ज्यो भावना आनी संवेदनांचो अर्थ आमकां ह्या कवितेंतल्यान ताणें दिला. खूब सुंदर अशे प्रयोग ह्या कवितेंतल्यान आमकां दिसता. आमी केन्नाय रिसर्च पेपर बरयतना प्रस्तावना बरयतात आनी मागीर आमी की वर्ड्स म्हणून बरयतात. की वर्ड्स काडटात फुडें. की वर्ड्स ह्या रिसर्च पेपरान फुडें खंयचे की वर्ड्स आसात ते काडटात. 5वी संग्रहांतले की वर्ड्स जर काडले अरुण बाबाचे कळंतर धरून कांय गजालीच्यो जाल्यार सपन, घर, आभास, झाडां, जीवन ही वर्ड्स. आनी वृत्तींतली बेफिकिरी आसा म्हणून तशें न्ही. बेफिकिरी कशें दिसता पूण फिकिरी आसा. केन्ना केन्ना म्हाका म्हणून दिसता कितें म्हणून काश्टी मारप आनी वयर टाय मारप अशें चित्र जर पळयलें, सकल काश्टी आनी वयर टाय चित्र जर पळयलें विनोदी दिसता. पूण काश्टी मुळाक व्हरता आनी टाय आधुनिकतेचो स्विकार करता. आनी तें पळयतकीच मागीर हांसूंकूय येता. पूण तें तशें न्ही, हांसलें म्हणून जायना. कितें तरी आहा भितर हो विचार करपाक लायता. ही कविता अरुण बाबाची. मिश्किली आसा, मुळाक वचपाकूय आसा, आधुनिकताय स्विकारता, हांसूंकूय लायता आनी हांसता चिमटो काडीत कितें तरी शिकयता. अशा ह्या कवीक म्हजें नमन, प्रणाम. कोंकणी साहित्यान, कोंकणी कवितेन जाणें वेगळो पाठ हाडला, प्रयोग हाडला. अशा प्रयोगशील कवीक हांव नमळायेन बाग घालिता. जायते कवी आसा. आमचे साहित्य अकादमी म्हणटा
2 वरांक एक पुस्तक छापता म्हणून भारतान आमी साहित्य अकादमी म्हणटा. 2 वरांक भारतान भारतीय भाशांनी. आणि आमी कोंकणी आठवड्याक 3 तरी पुस्तकां मिनिमम छापता. येदो व्हडलो आमचो कोंकणी चळवळीचो आनी साहित्याचो प्रवास कितलो उमेदी आसा आनी प्रेरणादायी आसा. पूण एक आमी सारें निर्माण करिना, आमी बरें निर्माण करता. आनी हे बरें निर्माण करता हे केन्ना दिसता. पयरूच म्हजें रायबंद पुस्तक वाचलें स्नेहलता भाटीकराचें. अरविंद भाटीकरांचे मुड्यांची सोसायटी पुस्तक आयलां. चिंतन, अनुभव, जीवन सगळें अर्क प्राप्त परिस्थितीचे भाष्य म्हणून म्हणटा. आनी आयज हें पुस्तक आमच्या हातान पडलां. आमी सारें निर्माण करिना, आमी बरें आनी खरें साहित्य निर्माण करता. आनी अशा वेळार म्हाका एकच म्हणून दिसता, जाचे काळीज झाडांचें ताजें जीवन 5वें चार जावचें अशें सांगून तुमच्या उब्या आयुश्यान फुडल्या 5वें चार जीवन तुमकां मेळचें आनी झाडांचें काळीज आमकांय बी लाभचें. फुलां फळांनी आमी बी बहरून वचचें इतलें सांगता. नमस्कार. थळांतराविशीं आयकून तुमकां प्रत्येकाक हें पुस्तक वाचपाची उमळशीक लागल्याच आसतली. फुडें वतना सर ताचे पयलीं तुमकां खूब खूब देव बरें करूं. इश्टानो, महाबळेश्वर सर हे कोंकणीत एक तपस्वी साहित्यीक, प्रतिभावंत. अशा प्रतिभावंताच्या अक्षर सांगातान रावपाचो हो खीण आसा आनी ताका धरून हांव विनवणी करता की भौमानेस महाबळेश्वर सर हांणी आमकां मार्गदर्शन करचें. तरांतर हो काव्य सांगलो जाणी बरयला ते म्हजे इश्ट अरुण बाब साखरदांडे. ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष पुर्णानंद च्यारी. ह्या समारंभाचे आजचे मानाचे पावणे बाय राधा भावे आणि मुखार जायते मानेस्त बसलात. सगळ्यांचे नाव घेना, नाव घेतला समजूचे. आणि मुख्य म्हणून म्हाका बाब दिनेश मळेकर हांचे विशीं उलोवंकच जाय. आमी आज जे बरयतात, बरो घेतानाच आमी दोळ्या मुखार आसता हें पुस्तक कोण छापतलो, एक आश्वासन आसता. दिनेश बाब हें पुस्तक छापतलो हें एक आश्वासन आमचे कडेन आसता म्हणून आमी तें पुस्तक बरयतात. आतां तरी कोंकणीत म्हाका दिसता आमी बरोवन छापून येतले हेची गॅरंटी ना पुस्तकाची. कारण एक काळाक हांव जेन्ना बोर्डाक गेलो तेन्ना 5-6 तरी हे प्रकाशन संस्था आशिल्ले. आतां फक्त एकलोच आमच्या मुखार दोळ्या मुखार दिसता म्हण दिनेश बाब मळेरीकर. हांव कितें सांगू सोदतालो ते ह्या दोगांनी सगळें सांगून सोडला. झाड म्हाजें अशें न्ही, झाड सगळें म्हाजें आवडीची अशी एक गजाल. अरुण बाबा जितलें झाड आवडटा तितलें म्हाका आवडटा. पण झाडा विशीं ह्या लोकांनी खूब सांगलां तरी हांव थोडक्यात उलयतलो, चड उलयना. एक 10 मिनटात उलोवन मोकळो जातलो. हांव जाणा फक्त 10-12 मिनटात उलोवन ह्या पुस्तकाक, ह्या कविता संग्रहाक अजिबात हांव न्याय दिवंक शकना. तुमकां खबर आसाच आमची महाकाव्य आसात ती हजार वर्सां तांकां लागलात आपले मोठेपण सिद्ध करूंक. अजून पर्यंत तेजे विशीं मंथन चालूच आसा. तुम्ही म्हणटले की अरुण बाबान कितें महाकाव्य बरयलां सांगून वचो. पण एखादो कवी, लेखक एखादी कलाकृती उभी करता, सांगता, तेन्ना ताका दिसता, मना पासून दिसता हांवें कितें तरी सर्वश्रेष्ठ अशें कितें बरयलां. हें बऱ्याची गजाल. प्रत्येक कलाकाराक, लेखकाक अशें बरे तरेक त्यान पुराय करता, मोकळे करता तेन्ना आपण जगातली अशी एक सर्वश्रेष्ठ अशी कलाकृती निर्मिला. हें तेजो आत्मगौरव, आत्माभिमान तो आसूंकच जाय. तो आसले बगोच म्हाका तो तेज्या मुखारल्या कलाकृतीक न्याय दिवंक शकना. हें आसूं हो एक लेखकाक आत्मविश्वास आसूं जाय की आपण बऱ्यांतले बरें बरयलां आनी हेजे मुखार बऱ्यांतले बरें बरयतलो.
हे एक बऱ्याच गजाली म्हाका सांगू ह्या खूब तुमकां हांव कितें खूब व्हडपान सांगता किंवा हांव भडवीक सांगता अशें न्ही. हांव कांय गजाली महाकाव्याक लागीं वच सारके किंवा तेजो महाकाव्याचो गंध आशिल्ले काही गजाली म्हाका मेळ्ळात हांगा. राधाबाईन म्हाका उल्लेख केला राधाबाईन की लेखक किंवा कवी जीवनभर झाड शिकत आसा. झाड तरतरून वयर सरला, बरी हे नायक आयलात, रंगरुपाक आयलात. पण एक दीस फडक्कन लेखक दिसता हांव झाड शिंपच ना, हांव म्हाका शिंपता. उजळ हे सांगितलं तुमी ताळी मारिले म्हाका दिसता ते म्हाका पयलून आशिल्लें. फक्त हांव झाड शिंपना तर हांव म्हाका शिंपता. ते खरें, हे त्रिकाल सत्य. हे आज सगळे एनवायरमेंटलिस्ट किंवा सायंटिस्ट किंवा मातसारखे जांकां हेजो झाडा कडलो मोग आसता, आमकां सदांच दिसता की जोपर्यंत झाडां आसतली, जोपर्यंत सृश्टी आसतली, तोपर्यंत मनुष्य आसतलो. आणि ज्या दिसाक सृश्टी झाडा कडेन सोंपतली त्या दिसाक मनीस मरतलो. हे एक त्रिकाल सत्य ह्या कवितेंतल्यान अरुणबाब सांगतात. हे खूब तेजे खूब वैचारीक अशी तेका एक म्हत्व आसा आणि मुखार पिळगेसाठी सुद्धा ह्या गोष्टीक खूबच म्हत्व आसा. ह्या संग्रहाचे जे मुखप्रश्न आसा न्ही म्हाका ते खूब मानवले. एक जोडपे आसा, एक जाणटे जोडपे. उजळते नूतन आणि अरुण असे काही उल्लेख केलो, पण हे सार्वत्रिक अशें न्ही. हे कोणाक लागू जाता, खंयच्या पिळगेंतल्या खंयच्या जाणट्याक खंयच्या ज्या लोक उतारवे संन्यास जावन महाप्रस्थानाक वतात कोणाक लागू जाता. हे एक तशें मुखार हांव सांगतलो थोडेशें. हे एक ते जोडपे खूब धीर गंभीर अशें आणि महत्वाचें म्हणल्यार तिणें झाड दाखयला. झाड हे अरुणार जीव का प्राण कसो. म्हाका ह्या 40 तरी कथांनी झाड ह्या ना त्या रुपान येता. केन्ना हांव ते अरुणाक फोन करता तो 5 मिनिटां पयलीं आपण झाडा विशीं उलयता. आपल्या रेसीचेर आपण कसलें झाड लायलात, मागीर सांगता तेणें आपण अळू लायला म्हणून आनी अळू शिंपता म्हणून सांगता. हे अशें तरेन ते झाडाचो एक तो मोग आसा. आनी एकट्यान म्हाका सांगलें आपूण अरुण बाबाक हिंग मेळूं गेल्लो, कॉलेजाक मेळूं गेल्लो. तर तेणें सांगलें अरुण बाब हिंग ना, ऑफिसान ना, तो खंय तरी थिंग गार्डनात आसा, खंय तरी झाड शिंपता किंवा झाड लायता म्हणून सांगता. इतलो ह्या अरुण बाबाक तो झाडा पेडाचो मोग ते म्हाका खूब खूब मानवलें. तेणें झाडा विशीं एक समर्पण दिलां, पुऱ्या जिवनाक समर्पण दिलां. कितलें समर्पण कवितेक दिलें काय कितें हो एक म्हाका प्रश्न आसा म्हजे कडेन. अनुभवाक 78 चल्लायस म्हाका. 78 वर्सांत फक्त 4 कथा कविता झेले. हे म्हाका दिसना. हो म्हाका दिसतालो हो 14-24 तरी कविता झेलो आसतलो. इतलो तेंचो झाडा विशीं मनुश्य जाती विशीं त्या पुरा मनशाक समजून घेवची तेका एक ताक आसा. आणि ती पुरा प्रत्येक कविता वेगवेगळे ताकीन तो कळयता. तेकडे कवितेक फाव अशी सुंदर भाशा आसा, कवितेक विशय आसात आणि तो पुराय सृष्टीचेर मोग करता, मनशाचेर मोग करता. अशें आसतना फक्त 4च कथा जाली कित्याक? हो एक प्रश्न अरुण बाबाक हांव तो प्रश्न घालता. आनी 78 न्ही आनी 5-6 वर्सां तेच्या हातात आसात. माझे तरी अनुभव आपण तांकां सांगता. आनी 5-6 तरी वर्सां हातात आसात. ह्या 5-6 वर्सांत फक्त आनी 5-6 तरी झेले येवूंक जाय अशें म्हाका ते सांगचे दिसता. ह्या कवितेंतल्यान कवी आमकां कितें सांगता? आमकां कादंबरी सांगता, नाटक सांगता, कथा सांगता आणि काव्य सांगताच. काव्य खूब काव्य 10 हातांनी काव्या विशीं तो हे करता, वोपो करता. पण हेची जी पहिली कथा आणि शेवटची कथा, पहिली कविता जी नटसाम्राज्ञी आणि शेवटची जी थळांतर
ह्यांच्या दोनांक खंय तरी एक खूब असो लागींचो संबंध आसा आनी हे दोन्ही कविता मेळ्ळी तो कादंबरी घडयता. पुराय जी कविता सुरवात जाता एक नटसाम्राज्ञी किंवा ती आपली पळय ती आपलो कुळार सोण सगळं सोण मुरावयले तांदळाचे माप वलांडून ती घरात येता आणि ताबडतोब गॅस पेटयता आणि जेवण करता रांदता आणि सगळ्याक वाटता सगळे तरेन संवसाराचो पुराय हाताक घेता आणि इतले तरेन तो संवसार ती सांबाळटा. सगळे स्वताची भुरगीं तेंचे पालन पोषण नातरां बितरां ही सगळे सर्वार्थान ती एक त्या संवसाराची नटसाम्राज्ञी साम्राज्ञी म्हणून येता. ती नटसाम्राज्ञी ते हिंगपर्यंत पावता. तिगे संवसाराचो जो एक आसा आपलेपण संवसार घडोवची एक तळमळ तडपड ते आसा आणि मागीर अकस्मात हिंग पावता खंय स्थळांतरा कडेन. हे स्थळांतराचे नाटक कितें म्हाका पयलीं तर अशें दुबाव येयलो पण स्थळांतर प्रत्येकाक अपरायपणान ते खंय तरी स्थळांतर करचेच पडटा जिवनांत. खंय तरी तो स्थळांतर खंय तरी ते घर एक कडेन आशिल्लें घर ते दुसरे कडेन कित्याक व्हरतात हो प्रश्न हांवें अनुभव विचारलो. तांकां ती खूब अशीं कारणां आसात. एक तर उदो सांगिल्ल्या भशेन ती महायात्रेक वयतात शेवटचे महायात्रेक वयतात किंवा स्वर्गा वाटेन वयतात किंवा आपूण जावन खंय तरी ते घराचे स्थलांतर करतात आनी स्थलांतर खंय तरी करतात. पण इतली ती जाणटी जालात सगळे केस पिकरात आनी हे जो खड्ड जाला आनी तो गो म्हणटा पायरेक की तुजे बगर ही आमी हिंग म्हणून पावचेच नाशिल्ले. तेन्ना ती हांसता आनी मागीर तिका दोळ्यांतल्यान गळगळीत दुःख व्हांवतात. ती कसली कृतार्थपणाची की साफल्याची अशी दुःख दिसतात. हिंगा एक कादंबरीक अंत जाता. एक पुराय अशी एक कादंबरीच अशी उभी जाता दोन्ही कवितेंतल्यान. हे तो कवितेंतल्यान कथा बी सांगता. हांव त्याची कथा वाचूंक सुरवात करता तेन्ना पयल्याच म्हज्या मनांत आसता हो खंय तरी आमकां कथेच्या शेवटा पर्यंत व्हरतलो आनी खंय तरी एक म्हणटा ते चिमटी काडटलो. मनोहरबाब म्हणटाले की कथेचो शेवट जे विडयेचे थोटो किंवा पोत जळटे लायल्यार कथ जाता तशें कितें तरी जावूं जाय कथेच्या शेवटाक. आनी ह्या बऱ्याचशा कथांनी अशेंच तो आमकां ते विडयेचेर पोत लायता आनी ही कथा म्हण हांव सांगता. ही कथा पण बरें कथा म्हण कवितेंतल्यान कथा सांगता प्रभावीपणान सांगता. ती सावित्री म्हणून कथा आसा. वटसावित्रीचो व्रत आसता आनी सगळो सागर संगीत तो पुराय व्रत करता. तेगेलो ल्हान भुरगो तो ते मदत करता. ते वडाचे व्हडले झाड काडटा आनी कितें करता नैवेद्याचे दोणे भरता अशें सगळे मदत करता. आनी ती बी अशी सामकी पुजेक बसता आनी देवा कडेन प्रार्थना करता की सावित्रीचे सत्यवानाक यमाच्या पाशातून सोडून हाडलो तसं आपण आपल्या घोवा हाडटली आपल्या घोवाक बरें आयुश्य दी अशे तरेन ती मागता. एक परंपरागतच ते मागणे देवाक मागीर म्हाजो 7 जन्म मुखार होच घो आसूं दी अशे तरेन ती मागणी आसता. पण सांज जाता काळोख पडटा तेन्ना ती हुंदरार बसता आनी घोवाची वाट पळयता. घो आयना घो सदांच असो उसरा येता आनी ती वाट पळयता आनी मागीर दोळ्यांतल्यान ती दुःख बरवतात. ही एक कथा खऱ्या अर्थान ही कथाच जाती. आनी एक कथा आसा की झाडाचे खूब सेव करतो. झाडाचो तेगेलो इश्ट जाता बापू जाता भाव जाता सगळो इश्ट जाता आनी झाडाचो खूब सेवा करता. झाड बरें वाडटा पण शेवटाक तो झाडा कडेन मागता कितें फळां किंवा फूल कांय मागना. म्हणटा आपूण जाणटो जाला तुजे फक्त एक 2 म्हाका खांद्यो दी ते म्हाज्या मरणा उपरांत म्हाज्या सरणाचेर घालूंक अशे तरेन एक तरेचो
एक कथेचो भाग बऱ्याचशा तो मूळ कथाकारी बी आनी कविता कविपीर तेजी फाटलो कथा संग्रह वाचलो बरो कथाकार आणि बऱ्यो कविता हे बऱ्यातले बरे कविता बरयला तो कवितेंतल्यान खूब अशे प्रयोग करता प्रत्येक कविता म्हळ्यार एक प्रयोग तेगेलो केन्नाच वाचूंक नाशिल्ली अशी कविता दिसता ही कविता केन्नाच वाचना ह्या टायपाची कविता केन्नाच वाचूंक ना ही एक नवीन कविता एक कवितेचो प्रयोग केला प्रत्येक तुम्ही वाचा कविता प्रत्येक कविता म्हळ्यार एक प्रयोग असो कविता हे जालो काव्याचो प्रयोग न्ही तो भाशेचो पण प्रयोग करता भाषेचे पण इतलो तरी प्रयोग केला तेंच्या कवितेंतल्यान प्रत्येक कवितेंतल्यान वेगळी टायपाची अशी भाषा वेगळी उगाची अशी वेगळी स्वराची अशी भाषा प्रत्येक कवितेंतल्यान तेका आमकां मेळटा एक भेट म्हण एक कविता आसा तेतून भाशा पळयात तुका हांवें व्हांवत्या उदकांत पळयला दव्यात ओथांब्यांनी पळयला खेळत्या ल्हारांनी रेखिला हुबत्या कुपांनी सोदिला तुका हांवें पुनवेक चान्न्यांनी देखिला काळजा भरतेनी रेखिला वाऱ्या गितांनी आयकिला मना घुमटांनी सासपिला हांवें तुका दुकांनी समजिला जल्मा रातींनी स्पर्शिला फुलिल्ले यादींनी जाणिला ओलेल्या मातयांनी रोविला अशे दुसरे एक असते तुम्ही तशीच पळपळ्या पुण्यातली पापाय पापातली पुण्याय सुखातली दुखाय दुःखातली दुखाय शेतातली उदकाय उदकातली रक्ताय मोगातली दुराय आणि दुरायेतली मोगाय असताना असे प्रत्येक कवितेत त्याची भाषा वेगळी विषय वेगळे काव्याची रचना वेगळी काव्याची पुरा घडण वेगळी अशे तरेन असो कोंकणी काव्यात पुराय नवी दिवपी असो एक कवी म्हाका दिसता अरुणान खंय मोगाची कथा किंवा मोगाची कविता केन्ना बरयली हांवें पळयलें ना आयकत वाचलें ना पण हिंग एक अजापाची अशी एक मोगाची कविता येता सामकी अफलातून अशी कविता ते म्हणते तो शेजाऱ्याले माड आपल्या माडयेचेर भावगोला किंवा पणस किंवा पणशेर भावगोला किंवा अशें प्रत्येक झाड कळ्ळें तुका एक दुसऱ्याचे झाड भावगोन आयलात आनी खंय तरी ती मोगाची गोश्ट फुटफुटतात मोगाची गजाली करतात फुटफुटतात अशे तरेचे तेका तो मोगाचो आभास जाता तांच्या झाडांनी कारण ती एक दुसऱ्याची भावगोन आयलात एक आपली फळां त्या प्रत्येक दुसरे फळ झाडाचे उडयतात आनी मागीर तो म्हणटा की शेजाऱ्याली न्हाती चली ती जनेला आड उबी आसा आनी ती म्हाका हासत पळयता म्हाका हिंगा ती मोगाची काणी पुराय जाता आनी एक म्हाका तेगेली बरी कविता म्हळ्यार कितें मजेशीर एक कविता आसा कळ्ळें तुका तो सांगता की आपण जन्मलो अमुक तारखेक आपण लग्न जालो अमुक तारखेक आपण मामा जालो अमुक तारखेक आणि आपण आणि कितें जालो अशें कितें आपण आजो जालो अमुक तारखेक सगळे आमी आपलो पांय फोंडात पडलो अमुक तारखेक आनी शेवटाक म्हणटा तो हांव मरतलो 0 तारखेक काय कितें हांव मरतलो 0 तारखेक मरतलो अशें कितें तरी म्हणटा अर्थात तो कवी म्हण अरुण साकर दांडेक म्हणत ना कवी म्हण उरतलो अरुण साकर दांडेक हे आमच्या हे प्रमाणे बायोलॉजिकल नेमापण मरतातच पण कवी म्हण तो केन्नाच मरतना जिवो उरतलो हे हांव तेका सांगता म्हाका खूब बरो असो नवीन असो नवताल असो कितें तरी हांवें वाचता हांव प्रत्येक कविता हांवें नवी वाचला ही केन्नाच वाचूंक नाशिल्ली अशी एक कविता आनी ती उतरां जी केन्नाच कोणी कळोवंक नाशिल्ली
केन्नाच कोणी आपल्याक जाय तशी मोडूंक नाशिल्ली, बावगूंक नाशिल्ली. अशे तरेन कवितेंतल्यान एक वेगळो असो नवताल असो कवी तेजो काव्य झरो आमकां अरुण साखरकरान दिलो म्हूण हांव ताचो धन्यवाद म्हणटा, उपकार मानता. देव बरें करूं सर. कवी अरुण साखरदांडे हे गूढ यात्रीक, एकांताचो पुरस्कार करपी पूण एकमुळे न्हय, मुळांचो विस्तार करपी अक्षरयात्री. पूण ह्या वेळार तांकांय व्यक्त जायनशें दिसता आसतलें. तुमकांय तांकां आयकुपाक जाय अशें दिसता आसतलें, पूण ते आयज उलोवचें ना. कारण तांचें आरोग्य आसाच. आनी जेन्ना हांवें सरांक विचारलें तेन्ना म्हणजे नूतनबाईक विचारलें तेन्ना तांणी सांगलें एक तर सर खूब उलयता, नाजाल्यार ते कांयच उलयना, मदलें ताजे कडेन जमना. कार्यावळ सोंपोवचे पयलीं कार्यावळीची याद सदां काळजांत उरची देखून मानेस्तांक ल्हानशी भेट आमी भेटयतात. मागता कार्यावळीच्यो आयोजक नूतन साखरदांडे हांणी अध्यक्ष भौमानीस महाबळेश्वर सैल हांकां भेटवस्त भेटोवची. अध्यक्ष आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष भौमानीस महाबळेश्वर सैल हांकां भेटवस्त भेटयता. कार्यावळीच्यो आयोजक नूतनबाई साखरदांडे. पुस्तकाची वळख घडोवपी राताबायन ही ल्हानशी भेट मानून घेवची, नूतनतायेन ती भेटोवची. मुखेल सोयरे ह्या नात्यान हांगा हाजीर आशिल्ले अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हांकां भेट भेटयता प्रकाशक दिनेश भाई मणेरकर. आणि सोनालीबाई चोडणकर हाकाय भेटवस्त मोगाची भेटयता दिनेश बाब मणेरकार. कार्यावळीच्या निमाणे कडेन आयोजक म्हणून नूतनबाई तुमचे सगळ्यांचे उपकार आठयतात आणि हांव तुमचो निरोप घेता. सगळ्यांक परत एकदा दिनवासता. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. सगळीच जाणां म्हजीच उपकार कशें मानूं, पूण कार्यावळीचो भाग म्हणटकच ते मानचेच पडटले. माचेर आशिल्ले आमचे ज्येष्ठ साहित्यीक आनी पुस्तका खातीर सुंदर असो ब्लर्ब बरयल्ले भौमानीस सरस्वती सन्मानीत महाबळेश्वर सैल. कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष आणि कवी संगीतकार डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी. पुस्तकाचेर सुंदर अशें भाष्य केल्ल्यो तरल कवयित्री भौमानीस राधा भावे. तुमकां सगळ्यांचे हांव मनापासून उपकारी. पुस्तक प्रकाशनाची जापसालदारकी घेतिल्ले संजना पब्लिकेशनचे श्री दिनेश मणेरकार. पुस्तकाक अनुरूप अशे चित्र काडिल्ले श्री मंगेश ढवळीकार. पुस्तक वेळार छापून दिवपी ऋषिकेश बाब आठवले हांकांय म्हजो दिनवास. च्या पाण्याची व्यवस्था करपी भगवती केटरस. फोटोग्राफर, व्हिडिओग्राफर पलाश अग्नी, मिडिया पत्रकार हांव सगळ्यांचे उपकारी. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हळ्यार तुम्ही सगळे लेखक, साहित्यिक, प्राध्यापक आणि म्हजे आणि अरुणाच्या मोगान आयिल्ली सगळी सोयरी. तुमच्या रिणानूच रावपाक म्हाका आवडटलें. आणि निमणे थळांतर हे कवितेचे पुस्तक म्हाका ओपिल्ल्या खातीर कवी अरुण साखरदांडे हाका भरपूर मोग. नवरात्रातली पहिली रात देव सगळ्यांक बरी रात देव. अशीच मेळूया, मेळत रावया.